नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टी कार्यक्रमात तुमचे येवकार. सद्याक जी आमचे इलेक्शनाचे इलेक्ट्रल रोल आसा ते सारके करपा खातीर म्हणजे इलेक्शन कमिशनान SIR म्हणून एक मोहीम सुरू केल्ली आनीक ताजे फाटल्यान ताजे पयलींय आरोप जाल्ले, आतां आनीक आरोप जाल्ले आसा. काल आमच्या मडगांवचे जे रोल आसात तातूंतल्यान कितलींशींच नांवां तातूंतल्यान काडून उडयल्यात असो आरोप जाल्लो आसा. हो आरोप फकत काँग्रेसी कडल्यान जालो अशेंच न्ही, थोडे BJPचे कार्यकर्ते आसात. तांणी हाजे पयलीं इलेक्शन कमिशनाक बरयिल्ले की अशें अशें हांगा थोडी जी जेन्युइन नांवां आहात ती काडपाचो प्रयत्न चालू आसा अशें कळयिल्लें. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात. ते काँग्रेसीचे BLA म्हणून मडगांवां जाणी काम केलां ते मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष सावयो बापकुतीन हांकां सावयो येवकार तुका. सावयो, तुवें काल एक गंभीर आरोप केला की जे लोक ऑलरेडी तुमचे त्या हातूंत घरांनी आसात तांकां ते नाच किंवा तांकां दुसरे कडेन तांकां हें केलां म्हणून तांकां ताची नांवां काडून उडयात म्हणून अशें अर्ज आयिल्ले आसात. हय, कितें जालां, डेली रिपोर्ट म्हणटा ते अपलोड करताले इलेक्शन कमिशन. आनीक कांय दीस एक्चुअली अपडेशन जावंकच ना, अपलोड जावंकच ना. कित्याक लागून? ते तांचे हें खबर आसा न्ही. सो तितूंतल्यान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी अपडेट जाली अप टू 15. आतां 15 खबर सांगता, 15 जानेवारी, 15 जानेवारी, विच वॉज सपोज टू बी द लास्ट डे अर्लियर. मागीर ते 4 दीस एक्सटेंड जाला. सो 15 जानेवारीचो हें मेळ्ळो आमकां, अपडेट मेळ्ळो ऑन 16. 16 तारखेर आमकां तो दिश्टी पडलो. सो जेन्ना आमी तो ओपन केलो जाल्यार आमकां दिसून आयलें की एकूच BLA. आतां BLO सेपरेट आसता, BLA म्हण सेपरेट आसता. BLOs are appointed by the government, BLAs by political parties. Okay. So BJPचे जे पॉलिटिकल BLA जे आसा अपॉइंट केल्ले तांणी हें दिल्ले परमनंटली शिफ्टेड म्हण ऑब्जेक्शन्स घातिल्ले आसा. आनी ते फॉर्म 10 म्हण आसता हांचो अपलोड करपाचे, विच इज फॉर्म 7 बेसिकली फॉर एक्सक्लुजन ऑफ वोटर्स कितें ऑब्जेक्शन आसलें. आनी तातूंत ते सांगता की परमनंटली शिफ्टेड, एबसेंट, परमनंटली शिफ्टेड अशें म्हणून कितलेशे ना. हो प्रोसेस आसा जो करतात ते जावना अजून. आतां एज पर लॉ कितें आसा तेमच्या रुला प्रमाणे की जो BLA अपॉइंट केल्लो आसा त्या पार्टाक तांणी मॅक्सिमम 10 फॉर्म 7 दिवपा मेळटा पर डे. समजला? पर BLA पर डे 10 फॉर्म्स दिवपा मेळटा. आनी हांगा आमकां मेळटा जेन्ना मेजली, हें हांव नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयतां, जेन्ना आमी मेजली जाल्यार एक BLAचे काउंट वयता 78, एकट्याचे वयता 50. तितूंत मदें एक राजेश तुयेंकार म्हण मेळटा. समजला? ताजी आनी कितले तरी 54 कितली. आमकां आयकूं येता की नावेलीच आमदाराचो कोण तरी सोयरो अशें. समजला? आनीक जी नांवांय बी चॅक केलें जाल्यार समजला एक दिसून येता की एक सर्टन कम्युनिटीचेच आसा. समजला? आनी म्हळ्यार दुसऱ्यान कोण मेळना तांकां अशें. आनी आमकां तितली क्युरियोसिटी जाली म्हण आमी गेले थंय चॅक करपा खातीर. समजला? कित्याक आय एम लुकींग आफ्टर साउथ ऑफ गोवा अशें एज फार एज SIR इज कन्सर्न. आनी तेन्ना आमी पळयलें की लोक रावता थंय, लोक रावता इनस्पायट ऑफ दॅट तांणी हें दिल्लें आहा, कितें म्हणटा तें परमनंटली शिफ्टेड म्हण फॉर्म 7 दिला. ते लोक मागीर कन्फ्रंट करून ते BLA गेले. कळ्ळें? पण अश्विनी पाटील म्हण BLA BJPचे ते कन्फ्रंट केले उपरांत तेणी काल लेटर दिले, आय एम विड्रॉईंग ऑल माय हें म्हण. समजला? कित्याक कळ्ळें न्ही, ते सामकें एक्सपोज जालें न्ही. पूण आमचें क्वेश्चन कितें, जेन्ना तुमचो रूल सांगता की 10चे वयर दिवपाक शकना जाल्यार 78, 54 अपलोड कशें जालें? म्हाका एक सांगो, प्रोसेस थंय मतदार आसात काय ना ते वचून व्हेरीफाय करपाचें काम BLOचें न्ही. So how BLA can No. See what happens. Then there are certain objections, provision दिल्ले आहा. कोणा सपोज ऍड करपा जाय. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स म्हळ्यार कितें? क्लेम आय एम अ वोटर, आय वॉन्ट माय नेम टू बी ऍड. तूं म्हणटा प्रमाणे जर तुजी जर हाजे पळयलें जाल्यार BLOन हे वोटर्स आसात असो पयलीं रिपोर्ट दिलो. करेक्ट. ताजे फाटल्यान BLAन सांगलां की ते ना. करेक्ट. अशें जाल्लें आसा. तशें जालें. गव्हर्नमेंटाचो जो कोण अपॉइंटेड आसा तो सांगता आसात म्हणून. आनी जे पक्षाचे आसात ते ना म्हणटात. नाच म्हणटात. हे आमचे लोकांक कळपाक लागून आमी मातशें फोडून सांगलां. सारकें खबर की ते रोलाचे आसपाक शकना, कित्याक ते ना म्हण ते म्हणटा पॉलिटिकल BLA आहा ते क्लेम करता. समजला? आनी क्लेम करता ते कशें की जेन्ना तुमचो रूल सांगता की 10 वयर दिवपा जायना
समजला जाल्यार इतले कशें 54 60 आनी तो लास्ट डेट आशिल्लो सो सगळीं घुसयली आनी 384 नंबर्स एक दिसाक म्हळ्यार पळय तूं आतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी स्टडी जेन्ना करता तेन्ना फर्स्ट जे ASDT म्हणलें आसता एन्युमरेशन फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन 4 नोव्हेंबरा स्टार्ट जाल्लें समजलें फॉर 1 मंथ टील 15 डिसेंबर आनी त्या टायमार 7500 वयर डिलीट जाले ते फर्स्ट फेजी भितर इन नावेली समजला कित्याक तांकां फॉर्म पावना कित्याक तरी कारणाला पण 7500 नॉकआउट जाले फर्स्ट राउंडाचेर ना पण ते they were there or no some were just not given the forms and they have shown that they are not there समजला सो त्या राउंडाचेर पयले सद्या 7500 गेले समजला आता ह्या हेजेर आनी एक 2-3 हजार तुम्ही काडपा सोदता सो नावेली जातले कितें तेच काल जेन्ना ते उलोवप जातालें नावेलीची 10,000 जाल्यार नावेलीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टेटस हो एक्झॅक्टली दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सो आमकां हो दुबाव जालो की गोडे आतांचो आमदार आहा ताका 5169 वोट्स पडली सो त्याच वोटरांक दवरपा सोदता काय म्हण आमकां एक दुबाव तितल्या वोटांचो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव एकूच हेजेर पॉयंट आउट करपाक सांग तिवी पयला आमी तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक BLA उमंग म्हण एकटो कळ्ळा तो 12 कडेन ऑब्जेक्शन घालता आनी एक आनी दोन 400-500 फॉर्मां समजा डिफरंट BL ताका रायट ना खंयच्या BLAक रायट ना आपले बूथ सोडून दुसऱ्या हेजेर घालपाक ओके वेरेवर यू आर अपॉइंटेड तेच म्हणटा सो एक्सेप्ट कशें जालें सो आन्सर नावेली दुसरें सांगता तुका 100 एक्झॅक्टली 100 वोटर्स समजला ऑफ वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी मागता म्हणटा ते की क्रिस्तांव काय मुस्लिम एक 500 कॅथलिक आहा ना न्ही पण मेजॉरिटी मुस्लिम हिंदू कोण ना ना हिंदू कोण ना सो ते मागता स्वता मागता की आपण डिलीट करचें की आपण परमनंटली शिफ्टेड म्हण कळला सो हे अपलोड जाता 100 वोटर्स आमी जेन्ना ते मुद्दाम आमी एक व्हिडिओ करून सर्क्युलेट केलो आमकां फोन येवपा लागला की आमी असले दिवंक ना म्हणटा आमी आहा म्हणटा ओके सो डिफरंट स्ट्रॅटेजीज केल्या तेणी समहाव तांकां डिलीट करपाक जे नॉन BJP वोटर्स आसपाक शकता तांकां खंय तरी डिलीट करपाक कित्याक आतां जेन्ना तूं लिस्ट जाता ऑन द दिस थिंग दॅट यू आर शिफ्टेड सो नोटीस वयता ऑब्जेक्टरा वयता जो कोण ऑब्जेक्शन घालता म्हणजे BLA आनी ते वोटरा वयता ओके सो ती नोटीस वोटरा पावत ना पावत कोणा खबर ना कित्याक फायनली आज जे BLOज आसा ऑफिशियल BLAs गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटाचे अनऑफिशियल BLA ते काम करतात सो ते नोटीस तांकां पावत ना पावत सो तो सपोज हियरिंगा पावना ऑटोमॅटीक तो भायर सो हाजे अर्थ जे ओपोजीट जे कोण आसात आनी विजिलंट रावपाक जाय तो अशें विजिलंट आसत का फकत तूं आतां नावेली दिसतलो काय मडगांवां एकाच दिसले आसतले हे फातोडे जाले आसतले हे कुत्तरी जाले आसतले हे बाकीचे कडेन जाल्ले आसतले जो अशें जर जाला खरें जाल्यार जो आवाज येवपाक जाय आशिल्लो तो कित्याक येना काय म्हणून आवाज येता आमी एक सावयो कुतीनूच उलयता दिश्टी पडटा ना बाकीचे कोण ना आमीच म्हणून आमी आतां चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आमचो पार्टी प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट कार्लोस आमी वचून ऑफिशियली रिटर्न कंप्लेन सुद्दां दिल्ली आहा समजला ताचे फाटल्यान कितें माहिती तेणे एज सदांचे भशेन ते आपण रिपोर्ट मागतले म्हणटा ते पूण हातून कितें जाता काल सुद्दां ते इलेक्टरल ऑब्जर्वराक काल संदीप जॅकीसाक ताका कितें सांगलें डिलिशन जाता म्हण आमी जेन्ना कन्सर्न व्यक्त करतालो पळय त्या टायमार तो सांगपा लागलो की नोबडी शूड वारी म्हणटा इवन सपोज डिलीट जाले जाल्यार मागीर सबसिक्वंटली त्याच्यान फॉर्म 6 भरून ऍड करपा जाता सो त्या हेजेर हांवें कितें सांगलें आतां तूं फाल्यां 7 फेब्रुवारी वा 10 फेब्रुवारी केन्ना जावं तें तूं पब्लीश करतलो रोल SIR रोल वीच वील बी द फायनल रोल 4 दीस उपरांत इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटलो हो रोल वील बी एडॉप्टेड फॉर वोटींग पर्पज मागीर हे इतले हजारांनी जे तुमी डिलीट केले ते गेले ते आसून तांकां आपलो वोट घालपाक मेळपा ना सो हे खंय जस्टिफाय जाता सो जर अशें जर आसा इतल्या लेवलाचेर वचून जर जाला आनी फकत तूं म्हण तुका हांव सांगता तूं मानतलो की फकत नावेलीच जाल्या अशें न्ही ना सगळे कडेन सो अशें जर जाल्लें आसल्यार हे जर ओपोजीट आशिल्ले काँग्रेस आशिल्ले आनी काँग्रेसीन हें केल्लें आनी ओपोजीट BJP आशिल्ले आज BJP कितें करता आशिल्ले ते सारकें कितें करता सामकें हें करताले सामकें तोडफोड म्हणल्यार अशें एग्रेसीव एजिटेशन काँग्रेस कितें करता
काँग्रेस किंवा बाकीचे तुमचे आता अलाय पार्टीज आणि कोण आप म्हणतात आणि कोण असतात ते करता कितें? ना आतां कितें जाला, जो डेटा आशिल्लो तो पयलीं मेळूना. आतां जेन्ना तो अपलोड जाला तेन्ना आमी ते एक एक स्क्रुटिनी करपाक लागल्या, समजला. पयलीं अप टू 28 डिसेंबर मेळटालो ऑल दी कॉन्स्टिट्युएन्सी, थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी 11 जानेवारी. सो हे भाशेन हे मेळनासलो डेटा. हेही deliberately केला अशें म्हणटा तुका? तू म्हणटा सांगूं जायना, समजला, फॉर वॉट्स एवर रिजन. एक नावेली हेजेर आमकां उगड्यार हाडले उपरांत मागीर आमचे अलर्ट जाले आनी आमी सगळी चॅक करपाक लागले आनी आमी लेटर दिले उपरांत प्रेसिडेंटीन आनी आमचे आनी कार्लोस बाबान आमी गेल्ले तेन्ना सीओ, आनी आमी डिमांड केलें की सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अपडेट हें करचें म्हण, अपलोड करचें म्हण. सिस्टम सर्वरा प्रॉब्लम कितें कितें सांगताले ते आमकां, बट वील रेक्टिफाय दॅट म्हण. आनी काल आमकां पळयलां की अप टू 19th हें जाल्लें, अपडेट जाल्लें सिस्टमाचेर. सो आतां आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें करतात, व्हेरीफाय करता असली आहा काय म्हण. कित्याक आनी आसाच, कित्याक जेन्ना आमी पळयलें की फॉर्म 7 भरनासतना एक फूल लिस्ट फॉर्म लायक अ फॉर्म विथ बीजेपी BLA आनी ताजें नांव प्रिंट केल्लें फॉर्म सपोज एक मेळटा आमकां नावेली, जाल्यार हो सेम पॅटर्न हेर कॉन्स्टिट्युएन्सी करतले ते. ओके, हांव तेच म्हणटा. बाय लॉ यू आर सपोज टू फिल इंडिव्हिज्युअल फॉर्म्स, जाल्यार तुमी लेटर कशी एक्सेप्ट केली आनी कशी अपलोड केली, हो आमचो प्रश्न. तू म्हणटा तू भितर तथ्य असलें हय, जाल्यार तातूंत भितर एक तर दोशी म्हणटा तो BLA आनी तू म्हणटा ते कोण अश्विनी कोण पाटील म्हणटा सांगलें की विथड्रॉ केलें लेटर आसा आमचे कडेन. ताजेर एक्शन जावपाक जाय म्हाका. जावपाकूच जाय, आमी तोच डिमांड केलें. ते एकूच न्ही, इवन ते दुसरे जे कोण घातल्या पळय, कोण एकलो सिंगबाल, जय This सिंगबाल. is criminal. It is a crime because see. So why you have not filed a criminal complaint against him in the police station? No, see, we have to consult our legal this thing, no? How we can fight, because they are giving an undertaking that we are aware that this is punishable under section 31 and मागीर सगळं sign मारतात ते. So it is very clear what they are signing. I mean, they should be aware. तांकां खबर आसपाक जाय बाबा तूं वर्ड्स क्लियर एक्ट तूं वाचून सगळं सायन मारता, समजला. सो हें जेन्ना तूं रॉंग हें करता जाल्यार तूं पनीश करपाक कायदो जाता इलेक्शन कमिशनाचेर. तुमचो येदो आदवोगाद आहा मरे कामदार आमी जेन्ना एजी आशिल्लो, आमी जेन्ना चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसराक जेन्ना गोयला कडेन उलयले पळय पणजे, त्या टायमार सांगलें तेणी की हें प्रोसेस जालोय बी जाल्यार प्रॉब्लम ना म्हणटो, पण जो सपोज कितें रॉंग जाला एंड वी फायंड आउट सबसिक्वंटली एक्शन दे विल बी लायबल टू फेस एक्शन. हांव तुका वेगळें विचारता. हांवें जर जाणा जावन जर फटीचे एफिडेविट फायल केले, द कन्सर्न ऑथॉरिटी कॅन स्यू मी. या रायट, ओके, करेक्ट. हांगा जर तूं अंडरटेकिंग दिल्लें आसून जर मुद्दम जावन चुकून हे चुकीची म्हायती दिता, सो इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स. करेक्ट. So that this thing has to take action first. What about you? You do not have any powers to go and file a FIR against, complaint against her in the concerned police station. Our first job is to file a complaint before the authority, which we have done. So now we have to see what they are doing, how they are acting. ते कशे भाशेन एक्शन घेता तें पयलीं पळोवपाक जाय न्ही. सो येदे व्हडल्या लेवलाचेर जाला जाल्यार म्हाका दिसता हे हाका चॅलेंज करपाक नाका. मे बी बिफोर खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन वा आमचं सेंट्रल इलेक्शन कमिशन ऑर इन द कोर्ट कितें कितें ना करचें पडटलें. कित्याक आमी जे डेटा कंपायल करता एवरी डेटा कंपायल करता तुमकां त्या वेळार इलेक्शन एवरी डे आमकां काँग्रेस मातशी सद्याक स्लो जाल्ली आहा. ना एवरी डे आमकां न्यू इश्यूज मेळटा, समजला. हातूंच्यान म्हणटा की इट्स अ क्रिमिनल ऑफेन्स. आनी इमॅजिन कर, ओन गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहाय रिगार्डिंग इन दीस SIR, फॉल्स FIR घालता. ताजेर कितें म्हणटा जेन्ना फर्स्ट डे 4 बेश्टो याद करून दिता तुका, 4 तारीख नोव्हेंबर एन्युमरेशन फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन चालू जालें. सो 5 तारखेर आमी मामलेदार ऑफिसान गेले आनी आमी विचारलें की कितले फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट जाला, जस्ट टू कीप अ ट्रॅक डिस्ट्रिब्युशन जाता काय ना तें. सो आमकां प्रिंट आवट करून दिलो त्या स्टाफान, प्रिंट आवट आपण स्वता दिलो, कळ्ळें. आनी आमी मागीर ते मिडिया मुखार हाडले. थोडे BLOन थोडे सांगले की आमी स्टार्टूच करूना, तरी समथींग 200 दिल्या, 400 दिल्या, 50% एकूच दिसा दिला म्हण दाखयता एक प्रत्येक रोला. हे आमी एक्सपोज केलें हेजेर जालें. मागीर त्याच उपरांत आमी जेन्ना डिस्ट्रिब्युशन चलतालें त्या टायमार आमी आनी एक्सपोज केलें की तो BLO ते सेकंड एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आहा तें दिनासलो वोटरांक, समजा. आनी कित्याक काय म्हण जाल्यार तो म्हणटा की आपण ते सांडयत म्हण.
ते सेकंड फॉर्म सांडयत म्हणून आमी दिवना सगळे घरां सांडयतले अशें म्हणना न्ही आनी तुका कसलो येना दिन आसतना रावपाक सो हे सगळे एक्सपोज केले उपरांत आमचेर केस जाता FIR जाता आनी FIR कसली फोट्यो की हांवें ते फर्स्ट आहा तो पेपर ओडून व्हेलो म्हणटा एक जालें दीस इज नाव 4th ऑफ नोव्हेंबर आनी कंप्लेन जाता केन्ना 8th ऑफ डिसेंबर कंप्लेन जाता की हांवें पेपर ओडून व्हेलो म्हण थंयच्यान आनी दुसरें आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी थंय एक प्रोग्राम चलतालो SIRाचो हांव थंय गेलो आनी डिस्टर्ब केले ते प्रोग्राम हांवें हेका धमकी दिली कोणाक BLOक आनी हांवें ट्रेसपास केलो म्हणटा वेर डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेली हांवें मुगेलो वन इन्क्वायरी केली कित्याक हांव डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी पांय दिवना कितले म्हयने जाले समजला सो हांवें RTI घातली लायब्ररींतल्यान की तुमची प्रिमायसीस केन्ना साकून यूज आसा काय म्हणून ब्लॅक एंड व्हायट आसा ते म्हणटा की SIRा खातीर वो कसलें इलेक्शन पर्पजा खातीर ते प्रिमायसीस यूज करीत ना म्हण सो प्रोग्राम केस जालो आनी प्रोग्राम जावं ना जाल्यार ट्रेसपास केस जालो समजला इतले फोटिंगपणाचें हें सरकार चल्लां म्हळ्यार कोण आवाज उठयता ते खंय तरी दाबोवन दवरपा खातीर सो सगळे तुका परत हांव तोच उदोवचो क्वेश्चन हे करता हे जर अशें जर BJPचे कोणाकूय जाल्ले आनी BJP ओपोजिशन जाल्ले कितें करता आशिल्ली BJP BJPचे इवन ना हांव म्हणटा काँग्रेस सत्तेर आसा दोनी कडेन डबल इंजीन काँग्रेसीचे आसा अशें हायपोथेटिकल धरया दोनी कडेन आसा आनी तुमी हे असली भानगडी करतात ना आमी आनी BJPचे अगेन्स्ट वता BJP कितें करता आशिल्ले आमी BJPचे स्टायल जाणा पयलीं साकून इवन कांय ना सुद्दां जाल्यार व्हडलो हंगामा करपाचे नंबर 1 आसता तुजे कडेन इतले एविडन्स आसतना काँग्रेसीच्या लोकांनी किंवा लिडर्सांनी कितें केलें कितें ना हांवें तुका सांगलें तशें न्ही आतां कंपायल करता न्ही पळय कंपायल तुका हे तूं आतां कंपायल करता ही गजाल सांगता म्हाका डिसेंबर जातली जालें समजलें सो आतां आमकां एविडन्स मेळ्ळें न्ही विथ एविडन्स नाव हाव द पार्टी एक्ट वील सी कळ्ळें आय एम नॉट द सोल हे न्ही डिसिजन मेकर आय एम ओनली ट्रायंग टू हेल्प द पार्टी बाय ब्रिंगींग आउट फॅक्ट्स तुमचे कडेन कितलेच आतां सद्याक तूं एकलो आसा आनीक बाकीचे लिडर आसात मडगांवकर तांचोय कंबायन आवाज जायना असो आवाज हे काय तुजो एक ग्रुप आहा तो येवन आवाज करता ते मान्य आसा बाकीचे आनी ग्रुप एक्टीव आहा सारके तांचे कडेन कांय आवाज येना ते आतां म्हाका खबर ना पूण आमी स्टार्ट केल्लो रायट फ्रॉम लास्ट 2-2.5 वर्सां मडगांव आमी स्टार्ट केलो आनी तो कायम दवरला न्ही कसलेच सुद्दां चेंजीस जाले म्हण आमचो वॉयस लो जावना आमचो चालू आसा तुमचो वॉयस लो जावना म्हणून दिश्टी पडना आनी एक सांगता जर अशें जर आसलें अशें जर तुमची स्थिती आसली जर सत्तेचेर आशिल्लो तुमकां आयकतलो कित्याक तांकां खबर आहा न्ही तुमचे धांव खंय बसून ती ना ते सी फायनली फॅक्ट्स लोकां मुखार येवप हें पयलीं गरजेचें आसता दॅट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी समजला आनी जेन्ना खबर आसा सगळ्या लोकांक की कशे भाशेन त्रास करपाक शकता सो ऑल दीस फॅक्टर्स पीपल ऑल्सो कन्सिडर कितें हें घेवचें पडलें आतां आमकां खबर आहा आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल द लिडर्स नो दॅट्स वॉट आय एम सेयिंग सो आतां कित्याक जायना काय म्हणटा तूं द लिडर्स जायत जाणा पळय आतां आमी आमचे बरोबर जाय सांगता द लिडर्स मात तुका आयक सांगता लिडर सांग तुका आतां आमचे बरोबर जे केन्ना भोंवतात लालनाचे पयले ते आमचे बरोबर भोंवत पूण तेका घर मोडपाक काडटाले ते नोटीस बी दिवन सो असली भिरांत बी घालून लोकांक खंय तरी दाबोवपाक सोदता सो ऑल दीस फॅक्टर्स आर देर ऑल्सो देर सो हे काँग्रेसीन करूना उगडास जर असली हे रिवेंज आनी हें करपाचें काँग्रेसीन केन्ना करूना हे करता तशें एज्युटेशन करताले फ्रिडम दिताले म्हळ्यार कोणाकूय साम दाबोवन अननेसेसरी केस फॉल्स केस घालून असले केन्ना काँग्रेसीन करूना सो तुमचे आतां म्हाका एक सांग आतां जर अशेंच चालू उरलें फुडलो हे कितें हे जर अशें चालू उरलें हे अशें जर सगळे तूं म्हणटा सामकें एक खंय तरी कम्युनिटीक ठरोवन तांची नांवां काडटात हे जर चालू उरलें जाल्यार कितले तरी फोरम आहात एक ह्युमन रायट्स आसा हायकोर्ट आसा बाकीचे सगळे फोरम्स वी वील डेफिनेटली अप्रोच द एप्रोप्रिएट फोरम्स एंड एड्रेस दीस इश्यू कित्याक हें जितलें जेन्ना आमी कलेक्शन करता डेटा जाल्यार आमी ते बेश्टे करपाना आनी आमी ते खंय तरी लॉजिकल एंडाक आमी पावपाक प्रयत्न करतलेच सो आनीक म्हाका एक जाय सद्याक आतां रोखडीच आमची म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाक सारकें तातूंत भितर तुमची आतां युती जातली काय ना आनी मेन युती जातली काय युती जावची ना हाजो अर्थूच ना कारण ते जे कितें हे करतात आमचे इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन दॅट इज नॉट ऑन द पार्टी लायन्स ना नॉट पार्टी लायन्स पूण तरी आसतना पॅनल आसता तरी आसतना एक आवाज जाता
पार्टी सपोर्टेड प्लॅनर असता. फातोड्डेची 50% सीट्स काँग्रेसीक दिया म्हणून त्या वरच्यान गोवा फॉरवर्ड म्हणटात, आमी मडगांव घुसतले म्हणून. पळय कितें सो आसता, हे सगळें म्हणजे कन्फ्युजन जाला अशें दिसता, कन्फ्युजन अशें दिसना. कन्फ्युजन काय ना, कित्याक आतां पळय प्रत्येक जाणा कोणा दिसता एक्सप्रेस करपाचें, समजलें, तो आपल्या भाशेन एक्सप्रेस करताच, पण फायनली वेन दॅट अलायन्स फॉर्म्स कम्स इन अ फॉर्म सॉर्ट ऑफ, त्या टायमार डिसायड जातलें कोण कितली सीट करपाचें आनी कोण कितले लडोवपाचें, कोणाक कितली सीट दिवपाचें. आजच्या दिसा पळयत जाल्यार कोणूच सांगपाक शकना उमको आपलो कॅन्डिडेट उमके वार्डान, कित्याक Okay. रिजर्वेशनूच अनावन्स जावन. ओके, सो टुडेज डे ते तुमकां इतले Yeah. चान्स दिवचे ना. ना, जाणा, निमाणेपणानूच करतले ते. सारकें. सो आतां कोणें सपोज सांगलें देखून, लास्ट 10 दीस आसतना एक्टिव्ह जातले तुमी. सपोज कोणें सांगलें सुद्दां, सपोज हांवें देखून सांगलें की हांव 11 आतां 12 जातले पळया, 11 वार्डांनी आमचे कॅन्डिडेट घालतलो म्हणून. सो ते हांव आज म्हणपाक शकना, कित्याक खंयच कॅन्डिडेट खंय घालपाचो तो आमकां खबर ना न्ही. ओके, बट सो तेच भाशेन 11 घालपाचे ना, कितें दोग जाण एकठांय येवपाचे ना, हाजेर कितें प्रायोरिटी टॉक स्टोरी स्टार्ट जाल्यार. ऍटलीस्ट आमची प्रायोरिटी आसा की जात ते भाशेन एक युनिफाईड फोर्स मडगांव लढचो आणि काउन्सिल कशें मडगांव लढतो बरो आहा, पूण फातोड्डे परत त्या वरच्यान मारगांव म्युनिसिपालिटी म्हणटा ना, हांव. ना. मारगांव म्युनिसिपल एरिया. म्युनिसिपालिटी, पूण तुमचे काँग्रेसीचे तडे हातात केन्ना फातोड्डे आमकां जाय, फातोड्डे आमकां जाय. आसा तुमचे कडेन तितली स्ट्रेंथ फातोड्ड्या? त्याच खातीर सांगता तुका, सपोज कोणाक दिसता तशें पूण फातोड्ड्या आसा तितली स्ट्रेंथ? तें कित्याक तें जेन्ना अलायन्स हें जाता, फॉर्मेशन जाता, त्या टायमार उलोवप आसता. आमी तें आतां उलोवन कांयच येना. आनी तुमचेच भितर आनी अशे थोडे आसात तांकां हे असले जाल्लेच नाका अशें बी कितें आसा? आतां कांय म्हणपाक शकना हातून, पूण आमकां तरी जाय की एक जॉयंट फोर्स घेवन हें लढपाक. पूण कितें उलोवणी स्टार्ट जाल्या? उलोवणी तरी स्टार्ट जाल्या? प्रिलिमिनरी अशें करून अनऑफिशियली हें आसा, उलोवप आसा ना न्ही. खंयच्या लेवलाचेर? सावयो आनी विजयाच्या लेवलाचेर काय लिडर टू लिडर लेवलाचेर? See, within our party also, we have expressed that as far as possible, we'll have an alliance. समजलें, हें आमच्या पार्टी भितर सुद्दां उलयलें आहा, कित्याक मारगांव इज डिफरंट ऑल टुगेदर. आनी मेन म्हणटा तें आतां असली जेन्ना कारस्थान चलतात, समजलें, डायरेक्टली वोटरांकूच नाक कर. सो त्या टायमार आनी फर्दर डिविजन जावप म्हणल्यार हें आनी तितलें घातक आसतलें. त्या टायमार वी ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड with our party leader that we'll try and work out something where we can fight. केन्ना करपाचें? आय थिंक जातलें रोखडें जातलें. लास्ट तुमी लास्ट झेडपी वेळार निमाणे कडेन कितले दवरपाचे काय दवरपाचे ना म्हणटा पासून टायम मेळूंक ना, ताका लागून दोन कडेन फ्रेंडली फायट्स करची पडली. तितली फुडें वचपाना. म्हाका दिसता आमच्या लिडरांक हें आसा, काळजी आसा की कशे भाशेन एटलीस्ट म्युनिसिपल इलेक्शन लडोवपा जाय. कित्याक मेन म्हणटा ती कित्याक मेन सिटीज आहाय ती चड इम्पॉर्टंट. समजा बारीक बारीक टाउन्स आहाय दॅट इज डिफरंट, बट मेन लायक कॅपिटल मार्मागांव, तुगे पेणजीम म्हणटा जायना, हय, मार्मागांव, म्हापसा, ही सामकी मेन. सो दीज हियर वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट and see a unified force. You have that much of force. So that's why that unity we are talking about. It is not the individual force. It is a unified force which we are looking at. कोण doing? No, that's it. Only time will tell. Best time कोणाचे नाव काढून सांग जायना. And plus, we are not the decision makers. We only can suggest to the party. Okay. So finally, the party leaders will. So आता मी आमची चर्चा थांबयता असताना एकच तुका प्रश्न हे करता की तुका खरेंच दिसता की काँग्रेस किंवा बाकीचे ओपोजिशन पार्टीज आहात त्यो आर दे इन पोजिशन रायट नाव दॅट दे कॅन डिफीट बीजेपी? आसा इतले पोजिशन? No, if the right moves are कोणाक अंडरएस्टिमेट करपाक शकना. ना, तुझे एस्टिमेशन तुजे कडेन जाता आसा. एक प्रॉपर डायरेक्शन घेवन एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करून सपोज केलें न्ही, डेफिनेटली बीजेपी today's day everybody knows BJP is in a negative. That's why they are following all these unfair practices of directly eliminating voters, understood, which may not come to them. So खंयच्या लेवलाचे पावल्या ते पळया, कितली भिरांत आहात ते पळया, समजा. सो त्या टायमार एक युनिफाईड फोर्स सपोज आमी गेले जाल्यार बीजेपी इज नथिंग. सो हे अशें जर बीजेपीची असली जर हे प्रॅक्टीस चालूच उरतले, तुमी रस्त्याचेर देऊन लोकांक जागे करतले? येवपा पडटले. एटलीस्ट इफ नॉट रस्त्यार एटलीस्ट लिगल बॅटल एक करचो पडटलो, which we will also try and explore. So because having evidence, if you don't use it,
इट इज युजलेस. सो ह्या सामकी चर्चा थांबयता आसतना तुका एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन तर एका तुका दिसत तो तुका कितें दिसता फुडले दिगंबरा सारको मनीस पयलीं कशें जालें विजय आनी दिगंबर एक फोर्स आशिल्लो ताका लागून मडगांव जे म्युनिसिपल कावन्सील आसा तातूंत भितर बीजेपी सत्तेर आसतना पसून बीजेपीचे कोण म्हणजे बीजेपीचे कावन्सील जायनाशिल्ले. आतां दिगंबर कामत म्हणटा एक फोर्स हे तूं मान्य करतलो. एक टायमार आशिल्लो, अजुनूय आसा. एक टायमार आशिल्लो. तुमची जर अवस्था पळयल्यार दिसता अजुनूय तोच आहा म्हणून. ओके तूं कंप्लीट कर, हांव सांगता कितें. सो दिगंबर कामत बीजेपी म्हणून आसा, हय दुसरे वटेन दामू नायकय आसा. हय अशा वेळार जो हाज्या पयलीं आमी ताका दिग्विजय म्हणटाले हय मडगांव जाता म्हळ्यार दिगंबर आनी विजयाचो येवन दिग्विजय रायट जाता म्हणटाले. सारकें. आतां अशें कितें जावपाची शक्यता दिसता तुका? पळय आतां तूं जेन्ना दिगंबर कामत फोर्स म्हणटा पळय, हांवें तुका सांगलां ही वॉज अ फोर्स वन्स अपॉन अ टायम. समजला आफ्टर ही हॅज एक्सपोज वॉट अ ट्रेचरस पर्सन ही कॅन बी. देवाक सुद्दां फटोवन वचपाक त्या टायमार तुमकां याद आसतली हांगा सुद्दां तुवें देखून कितले इंटरव्यू घेतले आसतले. ताजी कॉन्फिडन्स तुवें आयकला आसतलें. 10,000 लीड मेळटली, 8,000 लीड मेळटली, 5,000, 6,000 इतल्याचेर लास्टाक कितल्याचेर पावलो? 1,000चेर पावलो. समजला. सो आतांय बी आनी दॅट हांव रायट फ्रॉम बिगिनींग हांवें सांगिल्लें कळ्ळें आमी तेजे लीड रिड्यूस करताले म्हण कंटिन्युअस हांव हेंच उलोवपाक लागलो. समज दोन तो सांगतालो 10, 5, 8 सगळे लास्टाक 1,000चेर हाडलो. सो विथ द सेम कॉन्फिडन्स हांव सांगपाक शकता आमी कितें तरी सामके एफर्ट्स घालून हे फावटी ताजो फोर्स कितलो सुमार आसा न्ही मडगांव ते आमी तुमकां इलेक्शन जातकीर दाखयता. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयता. इलेक्शनाक कितें जातले काँग्रेस आनी बाकीचे पार्टी एकठांय येवन ते एक समिती करून आपले पॅनल घालतले काय सदा भशेनच सगळे एकलो ह्या वटच्यान दुसरो त्या वटच्यान तिसरो त्या वटच्यान अशें करून झगडटले आनी ताजो फायदो बीजेपीक मेळटलो हे कळटले जेन्ना इलेक्शन येतलें. पूण एक की जर आमचे लोकशाहीक एक म्हणटात की खंयचीय इलेक्शन जावं ती फ्री एंड फेर रितीन जावपाक जाय असो आमचे लोकशाहीचो एक हे आसा ताजे फाटल्यान हावेस आसा. जर खरेंच हांव तें खरें काय खोट्टें म्हाका खबर ना म्हूण ताका लागून जर खरेंच जर मतदारांची नांवां मुद्दाम जावन डिलीट करपाक लागल्यात जाल्यार ही एक गंभीर बाब आनी हाजेर फकत एक सावयनूच आवाज करून जावचें ना. जर जालें जाल्यार बाकीच्यांनी आतां आवाज करचो पडटलो जर तशें जालें जाल्यार कारण ही गंभीर बाब इतलेच खातीर. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आतां सगळ्यांनीच इवन म्हाका दिसता आमचे आतां जे इनफ इज इनफ जालां तांणीय हातूंत लक्ष घालपाक जाय. फकत जमनी वाचोवपाकूच जाय नो डावट जमनी वाचोवपाकूच जाय पूण हांगा आमची लोकशाही वाचोवपाक जाय. जर तशी परिस्थिती अजुनूय हांव तें म्हणटा म्हाका सारकें हांव खबर जर तशी परिस्थिती जर आसत जाल्यार आमी लोकशाही वाचोवपाक जाय. आनी ह्या खातीरय आतां जे कोण लायक मायंडेड जे आसात मनीस आसात जांकां खरेंच गोंयचे पडून गेल्ले आसा ताणें आतां हो विशय घेवपाक जाय. कारण आमी जेन्ना हांगा चर्चा करता किंवा खंयचोय मुद्दो म्हणटात तेन्ना आमी ते बीजेपी आनी काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड हाजेर चड भर दिनासतना आमी गोंयकार आनी गोंय हे आमचें मेन उद्दिश्टां अशें जातात. सो ही जर उद्दिश्टां जर राखून उरपाक जाय गोंय आनी गोंयकारपण जर खरेंच सारकें तिगून उरपाक जाय जाल्यार आतां फकत एक सावयनूच बोवाळमान जावचो ना. बाकीच्यांनी आतां सावयोक आदार दिवपाक जाय आनी गरज पडल्यार जर खरेंच जर अशी परिस्थिती जाल्यार हे अप टू न्यायालया पर्यंत जावन न्यायालयाचेच न्ही इवन लोकांचे भितर जागृती हाडून हाचो मोक्ष लावपाक जाय इतलेंच हांव म्हणटा आनी चर्चा थांबयता. सावयो देव बरें करूं आनी आमचे पळोवप्या तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.